गोवा काँग्रेस प्रेसिडेंट जॉन फर्नांडिसाक आता लुइजिन फालेरोन रिप्लेस केला. जॉन इज नो मोर जीपीसीसी प्रेसिडेंट अँड ऑलमोस्ट 85% स्टेट काँग्रेस लीडर्स आर हॅपी वाईल सम आर नॉट हॅपी अबाउट इट. पळोवया फर्नांडीस आता प्रेसिडेंट ना आनी म्हणटकूच कोणाक कोणाक कितें दिसता. जॉन फर्नांडीस प्रेसिडेंट ना गोंय काँग्रेसीचो. कोणाक कोणाक कितें दिसता, कोणाच्या मनान कितले लाडू फुट्टात आनी कोणाक कितले दुःख जाला ते पळोवया. Just imagine. राणेबाब, राणेबाब कितें ग्लो आयला तुमच्या तोंडार सारको. जॉनाक काडलो म्हणून सारके ग्लो करता, लाडू फुट्टा रे. बरें, जॉन फर्नांडीस आता काँग्रेस प्रेसिडेंट ना. वॉट इज युअर रिएक्शन? Very happy that he is elected. That John Fernandez is replaced by Luisin Falero. Ranebab, we have heard that you are planning to organize Goa's biggest electronic dance party at Keri Sattari. When is this party now? That I am not going to comment outside. But why? See, party matters are party matters. Okay, at least DJ lineup तरी सांगात आमकां. म्हणजे आमकां कळ्ळा त्या प्रमाणे यू हॅव हायर्ड डीजे हार्डवेल, डिमित्री, डेव्हिड घेता दिता, अविसी म्हणून टिस्टो, निकी रोमेरो, स्टीव आओकी, एफ्रोजॅक, डॅश बर्लिन आणि कोण कोण बाकीचे डीजेस येवपाचे आसात. आणि विच डीजेस आर कमिंग इन सत्तरी डायरेक्ट. And इट्स ओके कळ्ळें आमकां. यू आर ओनली फायनान्सिंग दीस म्युजीक फेस्टिवल. बाबा इज ऑर्गनायझींग एवरीथिंग फॉर यू एज ऑलवेज. बट वेन राणेज डू इट, द पिक्चर इज लार्जर. यू गोटा गेट द बेस्ट डीजेस, राईट? definitely. This party is gonna be real big one. Okay, आमचो विषय कितें आसलो? आमचो विषय आसलो जॉन फर्नांडीस. आमी खंय बरोवपाक लागले मरे. Let's ask Pandurang Madkekar whether he is happy with John Fernandez going out as president and losing coming in. Madkekar, तुझ्या लायफांतलो सगळ्यान भिवपाचो दीस खंयचो आसलो? ज्या दिसा जॉन फर्नांडिसाक गोवा प्रदेश काँग्रेसचो प्रेसिडेंट केलो. ओके, तो दीस. ओके, मडकयकराचे रिएक्शन सामके स्पश्ट आसा. दिगंबर कितें म्हणटा ते पळोवया. दिगंबर, your most happiest day was? Yesterday, Because John Fernandez was removed as the Goa Pradesh Congress Committee President. Digambar is also not happy with John Fernandez. आता मॉविन गुदिनो कितें म्हणटा ते पळोवया. लेट्स सी. मॉविन, लुइजिन फालेरो is the new GPCC president. Do you welcome him? What difference does it make? कितें फरक पडपाचो आसा? म्हणजे तुका लुइजिन फालेरो मान्य ना तर लुइजिन नाका जाल्यार काँग्रेसीक कसलो टायप प्रेसिडेंट मेळचो अशें तुका दिसता? No, Congress should have looked out for some dynamic leader who would carry everybody with him or her. That should have been the case. A leader who can carry all cross sections of society with them, carry all congressmen forward and bring about unity in the party. एक मिनिट. म्हणजे तू म्हणपाक सोदता की मॉविन गुदिनो इज द राईट कॅन्डिडेट? युअर सायलन्स इज किलिंग अस मॉविन. तुझी ही शांतता आमचो जीव घेणी शांतता ही. इट इज किलिंग काँग्रेस. मॉविन, दोन ऑप्शन आसात, टू ऑप्शन्स. कळ्ळें? ऑप्शन पयलें, लुइजिन फालेरो जीपीसीसी प्रेसिडेंट म्हणून आसूनी आतां, कंटिन्यू करूनी ताका. और ऑप्शन दुसरें, रवी नायक हांकां जीपीसीसी प्रेसिडेंट करपाचो ताबडतोब. तू खंयचे ऑप्शन घेतलो आसलो? दुसरे ऑप्शन म्हणजे रवी नायक. कंप्यूटर जी आंसर लॉक किया जाए ऑप्शन 2. और इस आंसर को कभी रिलीज मत करना. छोड़ना मत. ओके, व्हाट अबाउट योर ओल्ड फ्रेंड रमाकांत बोरकर? There are 2 FIRs filed against him. रमाकांत बोरकर सदांच म्हणटालो, इनडायरेक्टली म्हणटालो की मॉविन गुदिनो आपलो पॉलिटिकल करियर सोपोवपाक पळयता आणि हांगा आयज तूं डायरेक्टली एडमीट करता. चल, बरें जालें, फायन. व्हाट अबाउट बीजेपी? प्लीज क्लियर टू पीपल ऑफ गोवा. आर यू सपोर्टिंग मनोहर पर्रीकर डायरेक्टली? I am neither supporting or opposing him.
परत आणि कन्फ्यूज केला आमकां पळय. अरे आमकां बाबू कवळेकर जाय आसलो मरे रिएक्शन घेवपाक. तो एक काँग्रेस लिडर न्ही हय, तो एक काँग्रेस लिडर मरे. तेजी रिएक्शनां घेवपाक रिएक्शनां जाय आसता पळय न्हू तेन्नाच जाग्यार मेळचो ना बाबू कवळेकर. लावन पळया फोन. बाबू कवळेकर म्हणजे सारको लिटरली बाबू कसो म्हणजे एका जाग्यार मेळपाना. केन्नाय कितें विचारूंक जाय न्हू जाल्यार नाचतात गोंयान बीन आनी हरशे दिसतात आसता खंयच्या खंयच्या फंक्शनाक असो दिसतात. पळया बाबू कवळेकर कितें म्हणटा. हॅलो बाबू जस्ट इमॅजिनाच्या ऑफिसांसून फोन करता. तुमचे रिएक्शन जाय आसलें जॉन फर्नांडिसाचेर. खंय आसा तुमी सद्या? कारो बिल्डिंग ती निळी कलर बिल्डिंग न्हू? कारो म्युनिसिपल बिल्डिंग न्ही. त्या बिल्डिंगेर खंयच्या फ्लोरार? त्याच बिल्डिंगेक 5th फ्लोर. अरे फर्स्ट म्हणटा फिफ्थ म्हणटा. बाबू फर्स्ट काय फिफ्थ फ्लोर? बाबू एक्झॅक्टली तू खंय आसा? सारंग हॉटेल. अरे आता कारो बिल्डिंग म्हणटालो फिफ्थ फ्लोर आनी आतां रोखडोच सारंग हॉटेल जालें. मिनटां करता कितें कॅमेरा मुखार उलोवचें पडटा. हॅलो 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 बाबू हॅलो. फोन दवरलो. सो तुम्ही पळयला आजून मेरेन काँग्रेस पार्टीन एकमत जायना. मागीर हांकां लोकमत कशें मेळटलें? Just imagine. मित्रांनो प्रत्येक मनशाक जिवाचो भंय आसताच. म्हाकाय आसा. थोडे भिता तुमकां खबर ना प्रोग्राम पण एक एकदां जिवाचे जोखीम घेवन काय कामां करचीच पडटा. जशें म्हाका करचें पडटा. भंय पण लज ना प्रोग्राम चालूच आसता मरे. तेका उपाय नासता. जीव धोक्यान वयता म्हणून कितें गांधीजीच्या पुतळ्याक फुलां घालपाचीच ना तर अशें तुमी म्हणपाक सोदता? ना न्ही. Just imagine. I am feeling like Tenzing Norgay. Tenzing Norgay was the first person to climb Mount Everest. I want to climb Sosogad, the tallest पर्वत of Goa based in Sangye. म्हाका सकयल देंवतना खरी कसरत आसा. गांधी जयंती जर डेली येत जाल्यार आमचे 10 ते 12 किलो वजन देंवों शकता. लोक म्हणटात ऋतिक रोशनान बँग बँग पिक्चरान बऱ्यांतले बरे स्टंट्स केल्या. तांकां सांगपाक जाय हो स्टंट करून दाखय विदाउट केबल्स एंड वायर्स. आयज खूब उमेद जाता बरें दिसता आमगे. आनी डुप्लिकेट वापरिनासतना हो स्टंट करप म्हणल्यार खूब उमेद जाता. हो स्टंट करतना बरें दिसता. दिल्ली वचपाचो आसलो पण कॅन्सल केलें. अरे बाबा देवा बाप रे. उफ पावलो एकदाचो सकयल. मित्रांनो दर वर्सा अशेंच आसता. एका दुसरो कितें तरी उपाय काडपाक जाय. आतां ती फायर स्टेशनान व्हडली क्रेन बीन हाडल्या. ती कितें क्रेनीन बी व्हरून हाडपाचें कशें कितें करपाक जाय. कितले वर्सां रिस्क घेवपाची. कितले दर वर्सा कितें स्टंट करपाचें. कितें तरी उपाय जाय हेजेर. Just imagine. मित्रांनो टायम फॉर इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्कायव्स. आमचे मातशे पयलींच्यो आठवणी उजाळो दिवया न्ही. I'm in the top of the world. Yes. हॅलो ऐनाकलेत? हॅलो आयकुपाक येता? हॅलो कितें कर जाणा मरे तुमी सिम्बॉल 2 पानां म्हणून मागीत जाल्यार मातशें बरें जातलें. सो जाता तितले बेगीन सिम्बॉलाक एप्लाय कर. आनी थंडी जाल्या आसता तुका. म्हाका कळटा हें फोनारूच. थंडी जाल्या तुका? थंडी जाल्यार पॅरासिटामॉल बी कांय घेवं नाका. आनी डॉक्टराक मेळ. वचून डॉक्टराक मेळ तुजे लागीं आहा थंय. पण लागीं डॉक्टराच्या नांवान कांय घेवं नाका. डॉक्टराकूच मेळ फक्त. ओके. पळयला आमकां लोकांच्या हेल्थाची कितली काळजी. यतीन परेश उलयता. जस्ट इमॅजिन मातशें पावस सुरू जावचे पयलीं पार्किंग गार्बेज आनी ड्रेनेज काम मातशें जाग्यार उडयत मातशें क्लीन बी करून घे मातशें बेगीन. धाडात मातशें कोणाकूय तुमच्या मनशांक. थँक्यू सर. निखिल ह्या दिसांनी जेन्ना आंबे 2500 डझन जाल्या तेन्ना म्हाका एकूच गजाल म्हणूशी दिसता आनी ती म्हणजे
किसी को मणकुराद चाहिए, किसी को तौराद चाहिए, किसी को फेरनादिना में, किसी को अखड़ो पखड़ो मालदेस. Diamo, diamo, maka ekamo, diamo, diamo, maka ekut amo, diamo. Nikhil, please put this in your upbeat, yeah, this episode, coming episode. काय हेल्प करपा येयलो आनी ते चडूच मागपाक लागलो मरे. व्हॉट डू यू मीन? काय कर मरे हेका कितें व्हडलें दिसता कितें भीड बी म्हणून शिवर काय बरें बेस्ट सिंगींग मरे बाबा बेबी हांव फिल्मी शागोती सांगपी म्हाजी मातशी रिकॉर्ड घाल म्हणटे शुअर घालतले मगो. I missed you a lot. एक बात बताइए, आप जो टीवी सीरियल में भरजरी साड़ियों पहनती हैं वो मगनलाल ड्रेस वाले से आप भाड़े पे लेती है ना? Yes. पळयलें मगो ऐक सगळ्यो साडयो तुका मगनलाल ड्रेस वाल्याकडसून घेता. आणि तुझा दूसरा प्रश्न घ्या था, आप जो ज्वेलरी पहनती हैं सीरियल में वो आप रोल्ड गोल्ड ज्वेलरी पहनती है ना, वो फेक ज्वेलरी फटिंग ज्वेलरी है? Yes. पळयलें मगो तांकां सुद्दां खरी गोल्ड ज्वेलरी परवडना, फटिंग ज्वेलरी घालता. आनी तूं आपले वेस्टर्न आवय कितें हार आवय कितें तेजे डिजाइन आनी हें सगळें फटिंग जाय. ओके स्मृति जी, आप ये बात तो एडमिट करती हैं कि आपके इस साड़ी और ज्वेलरी शो की वजह से लाखों करोड़ों पति फोड़ान पड़ गए हैं आज तक? Yes. कितें भाई कितें I'm in the top of the world, yes. मित्रांनो, याच बरोबर आता प्रोग्राम सोंपपाक पावल्या. पण तुमकां सध्या खबर आसा की कितें चल्लां तें? इंडिया पाकिस्तानाच्या घेर पेटला बॉर्डरीर. आमच्या जवानांनी खंय तांकां बरो पावरफूल रिप्लाय दिला. खंय फायरिंग चालू आसा, बॉर्डरीर आसा आनी इंडिये भितरूय आसा. इंडिये भितर लोक ट्विटराचेर पाकिस्तानाचेर फायरिंग चालू आसा. तुमकां सांगता काय अशे फनी ट्वीट सध्या धुमाकूळ घालतात ट्विटराचेर. तुमकां थोडे वाचून दाखयता. वयच्या पयलीं लास्ट एक ट्वीट म्हणटा की पाकिस्तान वॉन्ट्स इंडिया टू स्टॉप रिटेनिंग एट LOC और इट विल ड्रॉप बिलावल ऑन इंडिया. तर दुसरें कितें म्हणटा ना, PA आसता पळय तो नवाज शरीफाक म्हणटा, सर इंडियन आर्मी आ रही है. नवाज शरीफ म्हणटा रिलॅक्स एक बियर लेके आओ. परत PA मागीर ताका सांगता थोड्या वक्तान, सर पाकिस्तानी आर्मी आ रही है. नवाज शरीफ ताका म्हणटा जल्दी से मेन गेट बंद कर दो, जल्दी से मेन गेट बंद कर दो म्हणून. आणि कसं इन पाकिस्तान वेन दे से अ गर्ल इज अ बॉम्ब दे मीन इट. बरें, एक ट्वीट म्हणटा, यो पाकिस्तान इज सो डम that if they fire ghazals of Ghulam Ali, Mehndi Hasan and Nazm of Faiz Ahmed instead of bullets, they will win more hearts. बरें, आणि एक 1997 जोक हा हो पाकिस्तानाचो आतां ट्विटरार येता. पाकिस्तान डजंट हॅव अ कंप्लीट मॅन बिकॉज देर इज नो रेमंड शोरूम इन पाकिस्तान. आणि एक लास्ट वन, मोबाईल्स इन पाकिस्तान ऑटो करेक्ट टुरिस्ट टू टेररिस्ट. म्हणजे तुम्ही टुरिस्ट टाईप केले मोबायलान पाकिस्तानात जाल्यार ऑटोमॅटिकली टेररिस्ट म्हणून येता. असले आसले एक थोडे तुम्ही ट्विटरार तुम्ही यू कॅन चॅक इट, फॉलो ट्विटर आनी पळया तुम्ही. पण आता तुम्ही माझो प्रोग्राम फॉलो करपाचें पण करूं नाका. तुमकां कितें सांगपाक जाय जाल्यार म्हाका मेल करा features@prudentmedia.in आणि आयचो कार्यक्रम हांगाच सोंपता. पळोवंक विसरूं नाका जस्ट इमॅजिन दर आयतारा 7:30 9:30 आणि 11:30. तोपर्यंत तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. तयारीक लागा नरकासुराच्या आणि आपले आरोग्य सांभाळा. बाय, टेक केअर. Just imagine.